नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. पीडब्ल्यूडी फाटल्या टर्मात केल्ली पोस्टा परस चड भरती. विजिलन्स रिपोर्ट तेन्नाचो पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकार, मुख्य सचिव आनी पीडब्ल्यूडीच्या चीफ इंजिनियरान चेपलो. प्रकरण दिल्ली विजिलन्साक पावोवपाची शिटकावणी. केंद्राचे मोठे जैत जनरल कॅटेगरीतल्या अर्थीक मागास लोकांक 10% आरक्षणाचेर सुप्रीम कोर्टात 382 शिक्को. सरकारी कॉलेजी आनी नोकऱ्यांनी 10% आरक्षण. वेंचणुके आदी देवामुखार गाराणे म्हणून गेल्ले सोपुताची कल्पना नाशिल्ली. काँग्रेस लिडरशीप सिरियस ना. धर्माच्या नामान मताचे राजकारण सोंपले. मायकलान हेडॉन मौन सोडले. माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री दोतोर लोकनाथन मुरुगन गोंयांत इफ्फीच्या तयारीचो घेता नियाळ. सकाळ सावन संबंधीत खात्याबरोबर बसका सुरू. ब्लॅक बॉक्स, ज्युरी रूम, आर्ट गॅलरी इफ्फी मेरेन उक्ते करपाचे उतर. मंत्र्यान केली कला अकादमीची पळोवणी. मेन ऑडिटोरियमात उदक पाझरपाचो प्रॉब्लेम खंय कायमचो सुट्टलो. मोपा एअरपोर्ट पुराय तयार जाता तेन्ना करचो उक्तो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक जाय तेन्ना न्ही. विजयाची थोमणो मारून सरकाराक शिटकावणी. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा स्किमी सकल पहिली ट्रेन गोयच्यान तिरुपतीक सल्ली भायर. 3,000 भाविक. 13 नोव्हेंबराक दुसरी ट्रेन तिरुपती. 20 नोव्हेंबराक वालांकिणी. आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार मेगा जॉब फेराक मोठो प्रतिसाद. लेबर कमिशनर म्हणटा प्रतिसाद पळोवन 8 नोव्हेंबराचो एका दिसाचो मेळावो वाडोवन मंगळार बुधवार. खबरो विस्तारान. पीडब्ल्यूडीन फाटले टर्मात जायरात केल्ल्या पोस्टा परस चड भरतीचो प्रकार. प्रकरणात तथ्य आसा म्हणून विजिलन्सा वरवीं खोलायेन चौकशी मागिल्ली. रिपोर्ट आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकार, मुख्य सचिव आनी पीडब्ल्यूडीच्या चीफ इंजिनियरान मेळून चेपलो. एक्टिव्हिस्ट संजीव रायतुरकाराचो डॉक्युमेंटात सयत दावो. प्रकरण विजिलन्स आयुक्ता कडेन व्हरपाची शिटकावणी. पीडब्ल्यूडीचे ठराविक पोस्टांची जायरात करून ताचे परस चड पोस्ट भरपाचो प्रकार एक्टिव्हिस्ट संजीव रायतुरकारान एक्सपोज केला. सुदिनाच्या टर्मान हो प्रकार घडिल्लो. विजिलन्सान खोलायेन चौकशीची शिफारीश केल्ली तेन्ना मंत्री दीपक पावसकारान नोकर भरती सरकाराच्या मान्यतायेनूच केल्या म्हण लेखी नोट धाडिल्लो. आदले चीफ सेक्रेटरी धर्मेश शर्मान प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाचे थारायल्ले. सुप्रीम कोर्टाचे वायलेशन्स कशें केले काय म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टान सांगला एडिशनल पोस्ट घेवंक जायना. वेटिंग लिस्टाचे वयर लोक फिक्स करूं जायना. हे सगळे देर बाय वायलेटिंग सेक्शन 14 आनी 16(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हें चीफ सेक्रेटरी धर्मेश शर्मान सांगिल्लें की आपूण हें एक्नॉलेज करता आनी ताणें तें एक्नॉलेज केलें. एक्सेप्ट केलो रिपोर्ट. दीस येता की दीपक पावसकार देन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एक नोट घालता सेईंग दॅट हे बाबा कांय ना, हे गव्हर्मेंटाक सगळें हातूंत भितर बसनात, हे सगळें नलिफाय रिपोर्ट बी कांय अर्थ नाका. तेन्ना हें इट अपियर्स दॅट की हें अशें करचें म्हणून. सो आतां प्रश्न आसा, ताणें 17 तारखेक दिला. सीएमान 21 तारखेक सायन मारल्या म्हणल्यार 17/9/2020. सीएम सायन ऑन 17/9/2020. रायतुरकार म्हणटा हे 100 कोटीचे स्कॅम. चो मुखेल अभियंतो पार्सेकाराचेर कारवाय करची वा प्रकरण दिल्ली विजिलन्स आयुक्ता मेरेन पावयता म्हण एक्टिव्हिस्टाची शिटकावणी. आय डिमांड सस्पेन्शन ऑफ मिस्टर उत्तम पार्सेकर विदिन 48 hours by the chief secretary. Charge him. Sack power minister who was also the minister of PWD. आता हांवें धरता आसतना 10 लाखच धरल्या. ऑन एन एवरेज 10 लाख धरले. 1000 पोस्ट आसा. सो इट कम्स टू अराउंड 100 crore स्कॅम. ब्युरो रिपोर्ट. केंद्राचे मोठे जैत जनरल कॅटेगरीत अर्थीक मागासांक 10% आरक्षणाचे शिक्को.
सुप्रीम कोर्टाच्या 5 जुईजाच्या खंडपीठान 103वी संविधानीक दुरुस्ती 382 पास केली. संविधानात आदी फक्त 10 वर्सां पुरते दिल्ले आरक्षणाचे केन्ना मेरेन लागू उरपाचे असो प्रस्न जुईजांनी केला. EWS कोटा प्रमाण अर्थीक मागासांक सरकारी कॉलेजी आनी नोकऱ्यांनी 10% आरक्षण. वेंचणुके आदी देवामुखार सोपूत घेवंक वतना फुडाऱ्यांनी कल्पना दिली ना. आमी गाराणें समजून गेले. काँग्रेसीन केलें तें सारकें न्ही. काँग्रेसीची लिडरशीप सिरियस ना. संकटात फुडाऱ्यांक पक्ष वेळ प्रसंगाक पावना. धर्माच्या आदाराचेर मतांचें राजकारण सोंपलें. लोकांकडेन कनेक्ट आसल्यार जिखप कठीण ना. 3 ते 4 म्हयने मौनात गेल्लो मायकल लोबो हेडोन. ज्या दिसा सोपूत घेताले त्या दिसा कोणाकूच खबर ना कितें जाता पळय तें. त्या खातीर हांव आसलो थिंगा. एक व्हिडिओचेर तूं पळय पयलो सोपूत घेता. या बिकॉज आय डि नॉट नो वॉट वॉज हॅपनिंग. वी वर कॉल्ड देर. सिरियसली आय एम टेलिंग यू, देर इज नो जोक्स इन दीस. आमकां सांगूंक ना ना प्रेयर करपाक. आतां पळय आतां इलेक्शनाक आमी जॉयन बसपाचें आहा. आमी टिकेट हाडूंक वयता ओ टिकेट घेतली आनी आमी फायल करूंक वयता नॉमिनेशन. पयलीं आमी चर्चीन वयता, देवळान वयता ओ दर्गान वयता, खंय तरी वयता. आमकां डायरेक्ट आपयलें महालक्ष्मीन, म्हणजे मागणें करपाक, प्रेयर करपाक. आमी सगळे गेले. थिंगा सांगतना आनी कितेंच सांगलें, तूं सांग म्हाका खंयचे मिडियाक खबर आसली की सोपूत घेवंक वयता म्हणून. तुम्ही म्हणटात आमकां खबर नाशिल्लें जाल्यार तुमकांय खबर नाशिल्लें ना कोणाकूच. हांव त्या खातीर सिरियसली आसलो. हांव थिंगा एक कितें उलयता काय म्हणून. नो, दे आर नॉट एक्चुअली सिरियस. लिडरशीप, देर इज अ बिग वॅक्यूम रायट फ्रॉम सेंटर is what we came to know after actually joining them. That vacuum which is there is huge. They are not very serious. They are not serious right from Delhi. The seriousness in the state does not arise. There is no longer religion-based votes. Yeah. Religion-based votes आदी म्हणटाले हे एका घालतले ते तेका घालतले, तशें कांयच ना. माहिती आणि वितरावणी राज्यमंत्री दोतोर लोकनाथन मुरुगन राती गोंयांत पावलो. इफीच्या तयारीचो नियाळ घेवंक तो गोंयांत आयला. सकाळ सावन ताच्यो संबंदीत खात्या बरोबर बसका सुरू जाल्यात. 20 ते 28 नोव्हेंबर गोंयांत इफी. International Film Festival is going to held on 20th November in Goa. So every year it is this 53rd edition is going to held here. So this time we are focusing the film bazaar and pavilions like Cannes film, Cannes Film Festival type. Here our NFDC, Government of India and Government of Goa is organizing this time, the whole 20 to 28, up to 28, the whole 8 days. There so many activities will be there. The screening of new movies and screening of premiere movies and screening of award winners and the national award winners they are coming to participate, and Dada Saheb Phalke awardee winners participation and master classroom participations. Like all these 8 days here will be in festival mode. So the festival like Cannes festival type here, that arrangements is going to taking place here. ब्लॅक बॉक्स, ज्युरी रूम, आर्ट गॅलरी इफी मेरेन उक्ते करपाचे मंत्री गोविंदाचे उतर. ताणें कला अकादमीच्या कामाची पळोवणी केली. आतां मेरेन कितलो खर्च काय म्हणून विचारल्यार मंत्र्या कडेन सारको आंकडो ना. कला अकादमीत मेन ऑडिटोरियमांत उदक पाझरपाचो प्रॉब्लेम खंय टॅक्नॉलॉजीच्या आदारान कायमचो सुट्टलो. फुडें खंय त्रास ना. ब्लॅक बॉक्स, ज्युरी रूम आणि आर्ट गॅलरी दिवपाची आमची मानसिकता त्या पद्दतीन आमचें काम फूल स्विंगाचेर चालू आसा. टेंडर आसा, मागीर तुगेलें AHVC जाका AC म्हणटात ते टेंडर आसा. वेगळे वेगळे टेंडर आसा. टेंडर काडलें म्हणून जायना. ज्या वेळाचेर फायनल बील जेन्ना रिकॉर्ड जातलें त्या वेळाचेरूच तुमकां ह्या कला अकादमीक कितलो खर्च आयलो हें सजमतलें. कारण त्यो काही गोष्टी ताका MB मेंटेन करता. गोविंद गवळी थंय रिकॉर्ड करना किंवा म्हजे MS थंय रिकॉर्ड करना. देर इज अ टेक्निकल टीम. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान इंच अँड इंच जे मेजरमेंट जे आसा
त्या मेजरमेंटा प्रमाणे आणि जे एजन्सीन जे कोट केल्ले आसा त्या कोटाच्या दृष्टिकोनांतल्यान द कॉन्ट्रॅक्टर इज गोइंग टू हॅव अ पेमेंट. जे परफोरेटेड पायप सिस्टम जे आसा ते ह्या ऑडिटोरियम भितर आमी घातिल्ले आसा ते भितरल्यान फाल्यां सकाळचें उदक जर हें जालें जाल्यार पंपाच्या सक्शनार त्यो काही गोश्टी वतल्यो. आमी दोन्ही सायडीन आमचो MS सर उबो रावलो आसा तो ड्रेन आहा थंय एक मॅनहोल दवरलेलो आसा. फाल्यां सकाळी एकाद वेळ टेक्निकली कितें जर प्रॉब्लम जर आयलो जाल्यार एक मनीस मुखार वचून त्या सगळे काही गोश्टी मॅन्युअली ऑटोमॅटिकली आणि त्या रिमोट जो कंट्रोल जो आसा तेजेर आमी 3 वे हो सगळे काही गोश्टी ऑपरेट करपाचे. वी हॅव ब्रॉट द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. फुडल्या वर्साचे दिंडे मेरेन मडगांवची पारंपारीक दिंडी राजपावण्यावेलो उत्सव म्हणून जाहीर करपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. मडगांवची दिंडी काल जाली थंय गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. दिंडीक शहरांतल्यान विठ्ठल रखुमाईची पालखी काडटात आनी हरिमंदिरांत समारोप जाता. दिंडीक लोकांची मोठी गर्दी पडटा. मडगांवची दिंडी सुरुवात करतात बाप दिगंबर कामत श्री रामनाथ दामोदर श्री रामनाथ महाराज की जय श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. कृष्णा तेळ मांडीला ताना तेळ मांडीला गोकुळी तो तेळ मांडीला खेळ मांडीला खेळ मांडीला काना खेळ मांडीला खेळ मांडीला काना खेळ मांडीला गवळ्या घरी जातो दही दूध खातो गवळ्या घरी जातो दही दूध खातो घोड्या करीतो गवाई घोड्या करीतो उत्सव त्यांच्यानीच करपाचो असतो दुसरो आमी इन्वॉल्व जायना. फक्त फायनान्शियल सपोर्ट जो आसता सातत्यान करता. निश्चित रित्या म्हणजे फुडल्या वर्सा आमी ह्या उत्सवाक जो स्टेट फेस्टिवल म्हणून जो डिक्लेअर करपाक जाय पळय तो बाब दिगंबर कामत हे फॉलो अप करून आनी हांव सरकाराच्या वतीन तो जाता तितल्या बेगीन तो करून घेता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा येवजणे सकल पयली रेल्वे गाडी गोंयच्यान तिरुपतीक वचपाक भायर सरली. मुख्यमंत्र्यान बावटो दाखयलो. 3,000 वयर भावीक भायर सरल्यात. समाज कल्याण खातें, भारतीय रेल्वे आनी गोंय सरकाराच्या जोड पालवान ही स्कीम. 13 नोव्हेंबराक दुसरी ट्रेन तिरुपती, 20 नोव्हेंबराक वालांकिणी ट्रीप वतली. मुख्यमंत्री या नात्यात ती माझी जबाबदारी की माझ्या प्रत्येक गोंयकाराक जाणट्या आई आणि बाबाक देवाचे दर्शन करचे म्हणून ही यात्रा आयोजित केल्ली आसा. तुम्ही मतां मारतले हे म्हाका खबर आसलेच म्हणून तर आमकां इतको विश्वास गोंयच्या लोकांचेर आसलो. ती मुख्यमंत्री दर्शन यात्रा तेन्ना तरी बंद दवरली. आज तिजो आमी शुभारंभ करता. आज ती तिरुपतीक वता. फाल्यां केन्ना तरी ती वेलांकणीक वयतली. मागीर केन्ना तरी ती शिर्डीक वयतली. ज्या आमच्या क्रिस्तांव भावांक वेलांकणी वचून दिसता तांकां वेलांकणीक व्हरतली. 20 तारखे दीस म्हाका दिसता वेलांकणीक आयोजन केल्या. समेस्त 50 वर्सां वयल्या सगळ्या गोंयकारांक ही वचपाची संधी मेळटली. तुमच्या बरोबर दोतोर वांगडा, पुलीस वांगडा, केअरटेकर वांगडा घरचे तरी करतले असले. हा आमचो आनंद द्विगुणीत जावपाक जाय. आमच्या जाणटेल्यांक आनी चड आयुष्य मेळपाक जाय. तांकां निरोगी आयुष्य मेळपाक जाय. ते हॅप्पी उरपाक जाय. हॅप्पीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर आमी सगळे जाण सुखी आनी आनंदीत उरपा खातीर या जात्रेचे आयोजन आमी केल्ले आसा. आयज खंयच्याच प्रकारचे निवडणुको ना, कसलेच आमिष दाखोवपाक जाय नाका म्हणून खऱ्या अर्थान लोकांच्या म्हणजे आपूण एक भुरगो चलो भुरगो किंवा तुमची जी यात्रा करपाक जाय, तीर्थक्षेत्रांत दाखोवपाक जाय, ह्या फुळा उमाळ्यान तांणी ही यात्रा सुरू केल्ली आसा.
मोपा एअरपोर्ट पुराय तयार जाता तेन्ना उक्तो करचो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तयार जाता तेन्ना न्ही. फातोडेचो आमदार विजयाची थोमण्या सयत सरकाराक शिटकावणी. बेठोच उक्तो करूंक जाय म्हणून उक्तो करचो न्ही. मोपाचो व्हिडिओ पळयल्यार कळटा थंय काम अजून जाल्लें ना. अर्धवट उक्तावणां करून खंय फुडें त्रास जावंक जायना. नव्या मोपा विमानतळाच्या सायटी वयल्यान जो व्हिडिओ आमकां मेळ्ळा ताजेर अशें दिसता की मोपा विमानतळाचें काम कंप्लीट जावपाचें लागीं नाच. पयलें म्हणल्यार तो अप्रोच रोड जो आहा एअरपोर्टाचो तो कंप्लीट जावपाक आनी 2 वर्सां जाय. भितर जी सगळी सायटाचेर चलता तो जो व्हिडिओ हांवें आज ट्वीट केला ताजेर क्लियर कट दिसची पडटा की मोपा एअरपोर्ट कंप्लीट जाला अशें म्हणून कोणूच शकना. सारको तकलेन आशिल्लो मनीस म्हणूंकूच शकना. हाजो अर्थ कितें जाता की सरकारान आतां एक नवी कंट्रोवर्सी सुरवात केल्या की मोपा एअरपोर्टाक नांव कोणाचें घालचें. हाजो अर्थ कितें की एअरपोर्ट कंप्लीट जालोच असो. हांव म्हणूंक सोदतां अशें की एअरपोर्ट जेन्ना कंप्लीट जाता आनी जेन्ना तयार आसा तेन्नाच ताचें उद्घाटन करचें वा ताचें उक्तावण करचें. प्रमोद सावंत तयार आहा तेन्ना उक्तावण करपाची गरज ना. मोपा एअरपोर्ट शूड बी इनॉग्रेटेड वेन इट इज रेडी, not when Pramod Sawant is ready, because Pramod Sawant is ever ready. जॉब फेराक कंपनी आनी इत्सुकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद पळोवन सरकारान एका दिसाचो मेळावो 2 दीस दवरपाचें थारायलां. जॉब फेर मंगळारा 8 नोव्हेंबराक सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन जावपाचो आशिल्लो. आतां तो 8 आनी 9 अशे 2 दीस जातलो म्हूण कामगार आयुक्त सांगतात. 5,000 वयर इत्सुकांक ह्या जॉब फेरांतल्यान नोकरी मेळटली म्हणून सरकाराक दिसता. We have organized job fair, mega job fair tomorrow, 8 November at Shama Prasad Mukherjee from 9 to 5 p.m. Initially it was meant for 1 day, but considering the overwhelming response from the employers and job seekers, we are compelled to extend it for 2 days. As per our today's data, the number of job seekers has raised to gone more than 14,000, and it is likely to touch 15,000 plus on the year that footfalls will be receiving there. We have requested at least some companies to offer this appointment orders on the same day. Again, it is subject to the criteria adopted by the company. If they find a candidate fit and matches to their requirement, then they may offer this job offer to them there itself. मायनिंग स्कॅमाचे आरोपी कसिनो, ड्रग्स, SEZ कितलेशेच घोटाळे करपी आनी आरोप करपी आज एकठांय जाल्यात. काँग्रेसीच्या एल्विसान वळेरी वाचली. ह्या स्कॅमा विशीं सरकारान विजिलन्स अवेरनेस सप्तका निमतान जागृती करची. इतल्या सगळ्या स्कॅमाचें कितें जालें तें सांगचें म्हूण काँग्रेसीचे BJP सरकाराक आव्हान. स्कारलेट किलिंग आसतना एक्यूज करपी आनी आतां एक्यूज सगळे एक जाल्ले आसा. तेन्ना आयकूंक मेळटालें लकी फार्म हाऊस, डुडू, अटाला आनी खूब असलीं नांवां. आज हैदराबादचे पुलीस येवन सोदता हांगा. हैदराबादच्या पुलिसांक येवपाची पाळी आयली. हाजेर अवेरनेस जावपाक जाय. कजिनो कामी हे सगळे बंदर, जेटी बी सगळे तांकां डायरेक्ट दितले. सगळे डायरेक्ट टेंडर विंडर काय नासतना जागे अलॉट केल्ले आसा. आनी आतां रिवेरा क्वॉर्टर डेक पळय आसा थंय एक टेंडर काडला कोणाक तरी लाटपाक. सो हांगाच कित्याक टेंडर काडला आनी तांकां भलत्यांकूच दिता तेन्ना टेंडर कित्याक काडूंक ना. ह्या हितून हे SEZ लँड एक मेजर फ्रॉड म्हणून आमी म्हणना. इट वॉज सेड बाय द हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा. कितें जालें ताजेर कांय अवेरनेस ना. तेन्नाचो IDC बोर्ड जो आशिल्लो तो दोशी म्हणून ते हितून ठरयल्लें आसा ते ऑर्डरीन. जेन्ना हायकोर्टूच अशें ऑर्डरी पास करता जाल्यार ताजेर कितें जालें ती अवेरनेस करपाची गरज आसा अशें आमी म्हणटा. हे व्हडलें फ्रॉड जाल्लें. बोर्ड कोण घाली, मायनिंग बंद कोणी केलें हे सगळ्यांक खबर आसा. मायनिंग बंद करपी तेन्ना एक्यूज करी आनी ते अक्यूज पळय आसा ते आज मर्ज जाल्ले आसा. सो हे फुडें वयतले की काय. तेन्ना तो सरकार 3,500 कोटी काय कितें तरी लॉस जाले म्हणटाले. मेटास्ट्रीप आयली, 2 दीस चलयली, सोंपली, बंद पडली. जागो जो आसा तो आतां भायल्या भायर ताणें लाटून उडयलो. इट इज द बिगस्ट वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम्स ह्या गोंयांत. हाजेर अवेरनेस जावपाची गरज आसा. कोणें मेटास्ट्रीप हाडली, कोण इनवॉल्ड आसले, आज ते एक्यूज पळय आसले ते आज मर्ज जाल्ले आसा.
रिक्रुटमेंट स्कॅम हालीं कोणें तरी कोर्टान घेवन गेल्लो आसा की एक कॉन्स्टेबलाक बशिल्लो मनीस 28 मार्क घेतात आनी विदीन 24 hours तो परीक्षेक बसता सब इन्स्पेक्टराच्या, तो थंय 99 मार्क घेता. खांडोळ्या महागणपती देवस्थानात चोरी केल्ल्या चोराक पोलिसांनी धरलो. ताणें पणजे, फोंडें आनी पर्वरे चोरयो केल्ल्यो. 42 वर्सांचो चोर संतोष कुमार मूळ ओडिशाचो. 17 ऑगस्टाक खांडोळा महागणपतीच्या देवळात ताणें 10 लाखांची चोरी केल्ली. देवाच्यो भांगर आनी चांदीच्यो वस्ती, प्रभावळ आनी फंड पेटयेंतले पयशे घेवन फरार जाल्लो. सर कितें 3.5-4 लाखाचे कितें आसा तुमचे प्रॉपर्टीज. सो हेच्या वांगडा आनी कोण साथीदार ना, एकलोच साथीदार ना, हेजे पयलींच्यान एकटोच आसता तो. गनमॅन येता, इवन तुका डावट पासून येवचो ना तो जेन्ना देवळान बी येवन बसतलो किंवा सो पॉश रावन टॅक्सी घेवन येवप त्या एरियान आनी मागीर चोरी करून त्याच हितून वचप. जसो ट्युरिस्ट कसो पॉश हॉटेलान रावतलो. हॉटेल मिडियम दवरता तो, हॉटेलाचे व्हडले पॉस्ट नासता, पूण तेजे पब्लीक जे मागणे आहा पब्लिकान येवन त्या देवळा कडेन कोण डावट घेवचो ना अशें इन्शर्ट केल्लो आसता, बरो सुटकेस बी आसता. आतां म्हाका दिसता की हो ट्युरिस्ट आसतलो. होम नर्सिंग, कॉयर मेकिंग, एक्सरे मशीन रिपेर सारखे कितलेशेच कोर्स शिकून बायलो उद्देग वेवसाय करूंक शकतात. सरकाराचे स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेनरशिप खात्यान ह्या विशयाचेर शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स चालू केल्यात. बायलांनी लाव घेवचो म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. साखळे रवींद्र भवनात खात्या वरवीं ह्या उपक्रमा विशीं जागृताय सभा जाली. भलायकेचे सेवा मळार खंय बायलांक खूब वाव आसा. स्किल डेव्हलपमेंट या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळे ट्रेनिंग कोर्सेस आम्ही स्किलिंग, अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंग, म्हणजे ज्याच्याकडे जी स्किल आसा ती स्किल आनीक वाडवप किंवा ताका रिस्किल करप, म्हणजे तेजी आनीक नवीन ताका शिकवप, हाज्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटाचो वेगवेगळे शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म कोर्सेस दवरता. एक जे कोर्सेस आम्ही रेग्युलर ITI वचून 6 महिने किंवा 1 वर्स शिकपाक शकतले अशा पद्धतीचे कोर्सेस. जे कोर्सेस आमच्या ITIतले इन्स्ट्रक्टर तुमच्या पर्यंत येतले, तुमकां ट्रेनिंग दितले आणि ते कोर्सेस शिकून तुमकां आपलो बिझनेस म्हणा किंवा ज्या जाग्यार इंडस्ट्री गरज आसा त्या जाग्यार तुम्ही त्या इंडस्ट्रीत वचू शकता. 12वी जाल्ले कोणूय चली आसूं बायल आसूं जे 12वी पास आसत जाल्यार ताका एकाच वर्साचो कोर्स आसा, ताका आमी डिप्लोमा इन मेडिको लॅब टेक्निशियन कोर्स म्हणटा, जेका आमी डिप्लोमा इन ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन कोर्स म्हणटा, जेका ANM कोर्स वो स्किल डेव्हलपमेंटाचो न्ही म्हणल्यार नर्सिंगाचो कोर्स आसा, तेका आमी एक्सरे टेक्निशियन कोर्स म्हणटा जो एका वर्साचो कोर्स आसा. जर जो कोण 10वी आसत जाल्यार ताका आमी होम नर्सिंग नावाचो कोर्स जो आमच्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट मार्फत चालू केल्लो. असे विविध कोर्सेस वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसा. साखळे राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्साहान जालो. वाळवंटी न्हंयत दीपदान जालें, उपरांत नौकानयन सर्त जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी बाकीचे आमदार मंत्री आशिल्ले. नौकानयन सर्त पळोवपाक लोकांची गर्दी. खबरो इतल्यार सोंपता. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.